नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां जनता दल युनायटेडचे नवे अध्यक्ष म्हूण केले घोशीत. जनता दल युनायटेडच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेन जालो निर्णय. केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि उल्फा हांचे मदीं जाल्यो त्रिपक्षीय शांतताय कबलातीचे सयो. घरमंत्री अमित शाह आशिल्ले हजर. कतार न्यायालयान आदल्या भारतीय नौदळाच्या 8 कर्मचाऱ्यांच्या मरणाची ख्यास उणी केल्ल्याच्या निर्णयाविशीं सविस्तर माहिती अजून मेळूंक ना. विदेश मंत्रालयाची माहिती. मुखेल सचिवांची राष्ट्रीय परिषद नवी दिल्लींत जाता. आयज निमण्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाल्यात अध्यक्ष म्हूण वांटेकार. येता त्या 22 जानेवारीक जावपी अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळीच्या तयारीविशीं उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी प्रशासन अधिकाऱ्यांबरोबर केली नियाळ बसका. खबरो विस्तारान. जनता दल युनायटेडचे वरिष्ठ नेते आणि बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां पार्टीचे नवे अध्यक्ष म्हूण घोशीत केल्यात. जनता दल युनायटेडच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेन हो निर्णय घेतला. ह्या बसकेन सध्याचे अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह हांणी आपलो राजीनामो दिलो. तशेंच हे बसकेन राजकीय मुद्द्यांचेरूय चर्चा जाली. केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि आसाम युनायटेड लिबरेशन फ्रंट म्हळ्यार उल्फा हांचे मदीं आयज दिल्लींत त्रिपक्षीय शांतताय कबलातीच्यो सयो जाल्यो. उत्तर उदेंत वाठारांत शांतताय तिगोवन दवरपाचेर ह्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. ह्या वेळार आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हाजीर आसले. तशेंच उल्फाचे अरविंद राजखोवा आणि ही समर्थक गटाचे वांगडी हजर आसले. ह्या कबलाती वरवीं ह्या वाठारांतल्या मूळ निवासी संस्कृतीक सुरक्षा तशेंच भू अधिकार भेटयतले. फाटल्या 5 वर्सांत उत्तर उदेंताच्या शांतिकाये खातीर 9 समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. उत्तर उदेंतान स्थायी शांती खातीर इतिहासीक त्रिपक्षीय शांतिकायेच्या कबलातीचेर घरमंत्री अमित शाह हांच्या हजेरेन सयो जाल्यो. आसामच्या विकासाक लागून खुबशा पॅकेजींचे स्वीकृती दिल्ल्याची माहिती घरमंत्री अमित शाह हांणी दिली. आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन. लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है. पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है. जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए. मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा. पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं. इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई. कतार न्यायालयान भारतीय नौदळाच्या आदल्या 8 कर्मचाऱ्यांक मरणाची ख्यास उणी करपा विशींच्या खबरे उपरांत विदेश वेव्हार मंत्रालयान आयज खासा पत्रकार परिशद घेवन ही ख्यास उणी केल्या. पूण ते विशीं सविस्तर निर्णय अजून हातांत पावूंक ना. ह्या खातीर खात्या कडेन कसलीच अतिरिक्त म्हायती ना अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे अरिंदम बागची हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. भारतीय आनी तांच्या घरच्यांच्या हितसंबंधांत सरकाराक हुस्को आसा आणि ताका लागून फुडली पावलां विदेश मंत्रालय कायदेशीर पंगडां कडेन आणि भारतीयांच्या घरच्यां कडेन चर्चा करून घेतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. Detailed press release yesterday on this. You would have seen this. For the moment, I don't have any additional information to share till we see the judgment, or the legal team gets to see the detailed judgment. Let me also emphasize, as I have been doing, and you've all been very patient on that, the confidential and the sensitive nature of the case, and we would urge again not to engage in speculation. The interests of the Indians and their family members is our foremost concern.
And so please bear with us. Let's find out exactly what it is. We have noted, and the press release did say, and I have it here, says that the sentences have been reduced, but till we have more details, I don't want to comment. We will also, of course, be discussing the next possible steps with legal team and the family members. So that's what is what I can share for the moment. मुखेल सचिवांची राष्ट्रीय परिषद नवी दिल्लींत चालू आसा. ह्या परिशदेचो आयज निमणो दीस आशिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या परिशदेक अध्यक्ष म्हूण वांटेकार जाल्यात. अशे तरेची ही तिसरी परिशद आसा. पयली परिशद जून 2022 धर्मशाला हांगा जाल्ली. दुसरी ह्या वर्सा जानेवारीन दिल्लींत आयोजीत केल्ली. केंद्र आनी राज्य सरकारा मदले सहभागात्मक प्रशासन आनी भागीदारीक उर्बा दिवपा खातीर मुखेल सचिवांची ही राष्ट्रीय परिशद आयोजीत जाता. ह्या परिशदेन केंद्र सरकार प्रतिनिधी, मुखेल सचिव तशेंच सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचे हेर वरिश्ठ अधिकारी मेळून 200 परस चड लोकांचो हातूंत सहभाग जाला. ह्या परिशदेचो मुखेल विशय ईज ऑफ लिव्हिंग तशेंच राज्यांच्या भागीदारींत समान विकास अजेंडा लागू करप हो मुखेल विशय आसा. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं. इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. अयोध्येचे राम मंदिर निर्मणीचे काम निमण्या टप्प्यार पावला. श्रीरामाच्या प्राणप्रतिश्ठेची तयारी नेटान चल्ल्या. येता 22 जानेवारीक ताची स्थापना जातली. फाल्यां जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अयोध्या दौऱ्या आदी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज अयोध्येचो दौरो केलो. इतले मजगती विमान उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठापनाची तारीख पुराय संवसारा खातीर महत्वाची आसा अशें सांगले. नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है. भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी. प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी MSME खातीर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हँडबुकाचें विमोचन केलें. हो हँडबुक 4 भाशांनी म्हळ्यार हिंदी, इंग्लीश, गुजराती आनी कन्नड भाशेन उपलब्ध आसा. ह्या हँडबुका वरवीं ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर निर्याती विशीं उद्देजकांक तशेंच हस्तकला कारागिरांक मार्गदर्शन मेळपाक मजत जातली अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या वेळार सांगलें. Encouraging MSMEs to get set and start exporting, which will be a one-stop shop, giving the what, where, when and how to promote exports through e-commerce. This was part of our foreign trade policy 2023 ambitious target to increase merchandise exports to $1 trillion by 2030. And in some sense, this is also reflective of the whole of the government approach that Prime Minister Modi has brought to India.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज कुट्टाळी मतदारसंघात वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. कुट्टाळीचे आमदार आंतोन वाझ हांच्या जल्मदिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीन मुखेलमंत्र्या सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस ह्या वेळार हजर आशिल्ले. थळाव्या वाठाराच्या उदरगती खातीर आमदार आंतोन वाझ हांच्या सहयोगान वेगवेगळ्या प्रकल्पांक येता त्या कांय दिसांनी सरकार बेगीनूच सुरवात करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही, म्हणजे 50 लाखां पासून 2 कोटी, तो चड भुरग्यांक आनी लोकांक कसो उपयोगी येतलो हाजो त्यांनी पळयला. हांव खरोखरूच म्हणजे मना पासून तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. खंयचो बारीकसो रस्तो आसतलो आनी हें केन्नाच पळोवंक ना तेणी. देवूळ, खंयचे खुरीस आनी सगळ्या खातीर काम करप हें चड म्हत्वाचें आसा. म्हणजे म्हाका तेणी आज देवळांनी व्हेलो आनी खुर्सा कडेन व्हेलो म्हणटा तसो. सगळ्या तरेन अशा पद्दतीन तेणी वयल्यान सांगलें की सगळे बारीक लोक हे सातत्यान आपल्या बरोबर आसा आनी आपूण तेंची प्रत्येक कामां करपा खातीर सातत्यान वावुरता. म्हाका खूब खोस भोगता. आयच्या ह्या वाडदिवसाच्या दिसा तेणी एक 2-3 प्रोजेक्ट सांगला. ताका ओवर म्हणजे फ्लायओवर करपाक जाय किंवा ताजें मेन जंक्शन जे केसरवाळ स्प्रिंगी कडेन आसतना तें जंक्शन जे एअरपोर्टा वयल्यान येता तें एकूच जंक्शन तेज्या खातीर ना, पुराय सावथ गोवा खातीर आसा. म्हणजे तेणी मागता आसतना पुराय सावथ गोवाचें ट्राफीक कंजेशन कमी जातलें आनी नक्कीच तोय प्रोजेक्ट येता त्या काळात आमी हातांत घेता हें नक्कीच सांगता. तोय प्रोजेक्ट आमी ताचो पुराय करतले. भारतीय तटरक्षक दळान इटलीच्या क्रूज लायनर कोस्टाचेर आडकून पडिल्ल्या एका भारतीय प्रवाशाक यशस्वीरित्या भायर काडलो. गोंयच्या दर्यादेगे पासून अंदाजी 80 नॉटिकल मायल अंतराचेर आशिल्ल्या ह्या जहाजांतल्यान 28 डिसेंबराक सांजे 3 वरां 20 मिनटांचेर गोंय तटरक्षक दळाक एक भारतीय प्रवासी वैजकीय मजत मागिल्ल्याचो संदेश धाडिल्लो. ह्या संदेशा उपरांत भारतीय तटरक्षक दळान आपतकालीन यंत्रणा चालीक लावन ह्या कोस्टा जहाजाक गोंयच्या वटेन वळोवपाचे आदेश दिले. ह्या उपरांत फावो ती तत्परता दाखोवन तटरक्षक दळान काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्या ह्या प्रवाशाक सुरक्षीत थळार हालोवन उपरांत पणजेच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत वैजकीय मजत भेटयली. ह्या प्रवाशा वांगडा ताची घरकान्न आनी एक रुग्णसेविका आशिल्ली. केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर विकसीत भारत संकल्प यात्रा देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत भेट दिता. गोंयांतूय ह्या यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळटा. पळोवया ताचो एक नियाळ. विकसीत भारत संकल्प यात्रा काल आगोंदा ग्रामपंचायत वाठारांत पावली. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांच्या उपस्थितीन ह्या यात्रेक थळाव्या नागरिकांनी व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. ह्या यात्रे वरवीं वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाभ चडांत चड लोकां मेरेन पावचो अशी आस सभापती तवडकार हांणी ह्या वेळार उक्तायली. कन्सेप्ट घेवन आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी सबंद भारतभर प्रत्येक पंचायती भितर जागृती करपा खातीर एक मोठे अभियान सबंद देशभर केल्लें आसा. ह्या कन्सेप्टाचो आमी विचार करपाक जाय. आमच्या देशाचे पंतप्रधान कितें विचार करता, आमचो देश जगातली महासत्ता जावप हो एक ताचो मिशन टार्गेट. दुसरो तो विचार करता विश्वगुरू जावप, म्हणजे विकासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान मानवाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान की जगाक जर डायरेक्शन कोण दितलो जाल्यार भारत देश दितलो असो एक मोठो संकल्प घेवन आनी ते करतले जाय जाल्यार भारत देशांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा तो समृद्ध आसा. विकसीत भारत संकल्प यात्रेक आयज लोलये पोळे ग्रामपंचायतीन थळाव्यांच्या उपस्थितीन तशेंच गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांचे हस्तुकी येवकार दिलो. ह्या वेळार आयोजीत खासा कार्यावळीन थळाव्यांनी वांटो घेवन वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यां विशीं जागृताय केली. शाळेंतल्या भुरग्यांनी ह्या कार्यावळीन वांटो घेवन कार्यावळीची उर्बा वाडयली. ह्या वेळार उलयतना सभापती रमेश तवडकार हांणी भारत देश जगातलो सगळ्यांत प्रगतशील देश जावचो हे खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचो असो उलो मारलो.
विकसित भारत संकल्प यात्रा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही सगळे जमले असतात. आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किती विचार करतात, त्याला विचार करतात 2047 पर्यंत आमचा भारत देश जगातलो सगळ्यात प्रगतीशील असो एक राज्य देश जावचो. तो केन्ना केन्ना म्हणतात जगद्गुरू जावचो. म्हणजे जर जगात जर अशें डायरेक्शन दिवपाची क्षमता जर आज कोणा कडेन आसा जाल्यार भारता कडेन आसा. ही सिद्धी विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज वास्को पावली. ह्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हूण पंचायत आनी येरादारी मंत्री मोमीन गुदेदो, तशेंच वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत, मुखेल अधिकारी जयंत तारी आनी वास्कोचे हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. ह्या यात्रेक व्हडा उमेदीन येवकार देत वाजत गाजत मिरवणूक काडली. ह्या वेळार उलयतना मंत्री मोमीन गुदिनो हांणी सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेत स्वताचो तशेंच देशाच्या उदरगतीन भर घालपाचो उलो मारलो. इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ सगळे लास्ट पर्यंत अंत्योदया लास्ट मनशा गरीब मनशा जेन्ना गरीब कल्याण आमी म्हणटा ह्यो स्किम्यो जेन्ना आमी तेंचे खातीर करता जे पर्यंत सामान्य लोकां पर्यंत एक ह्यो स्किम्यो पावना जाल्यार हांव समजता कांय फायदो जायना. आनी तेन्ना जेन्ना तेणे इतल्यो बऱ्यो स्कीम दिल्ल्यो आसा तुमचे भलाके खातीर आसूं दी, युवकां खातीर स्टार्टअप आसूं दी, महिला खातीर कितल्योच्यो स्किम्यो आसूं दी. गोंयांत सुद्धा आमचे मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कितल्योच्यो स्कीम दिल्ल्यो आसा आमच्या बायलां खातीर. आमचे हेल्थ कार्ड आमचेय ओन आसा, सेंट्रल स्किमूय आसा, तेंचेय हेल्थ कार्ड आसा. हे कित्याक दिल्ले आसा लोकांक एक सोंपेपण मेळपा जाय म्हूण. आनी तेच भाशेन हो सरकार तिसरे खेपे गोंयांत सुद्धा निवडून कितें आयलो लोकांची कामां जाला म्हूण. सबंद खेड्यांनी विकास दिसता तसलो विकास जाल्लो आसा म्हूण. तशेंच वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेतिल्ल्या लाभधारकांनी आपली प्रतिक्रिया दूरदर्शना कडेन उलयतना उक्तायल्यो. आणि आयज स्ट्रीट वेंडरचे कार्डचे स्कीम केल्ले कार्ड घेतलेले त्याच्या मार्फत आमकां 10,000 तेंच्यांनी लोन दिल्ले. ते लोनाचेर आमी खूब कितें म्हणजे बिजनसय वाडयलो. आमी तेचे भितर आनीकूय आमकां येयला आनी तेचे उपरांत आनीकय तेंच्यांनी आमकां दिता म्हणून सांगला. जे लोन आमी घेतला पळय तेचेर आमकां खूब फायदो जाला की आमी तेचेर ते लोन घेवन तेचे वयल्यान आमी ते सामान हाडून आमी एक्स्ट्रा खूब कमयल्ले आसा आनी परतय आमकां तेंच्यांनी लोन दिता म्हणून सांगला तेचेर. नमस्कार, मैं अरुण कुमार गुप्ता. मैं 10 साल से वास्को में पानी पूरी बेच रहा हूँ. यहाँ पर मुझे अभी पता चला कि पीएम मोदी जी का एक स्कीम है जिसकी वजह से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है मैं, और मुझे लोन देने के लिए आश्वासन दिया गया है. मैं इस लोन की तरफ से लेकर इसकी वजह से अपना बिजनेस बढ़ाकर अपने परिवार के लिए अपने बच्चों को शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. साल के ब्लॉकबस्टर गाने, सुर, ताल, मस्ती और धमाल. हो जाइए झूमने के लिए तैयार. म्यूजिकल नाइट विद फरीदी ब्रदर्स 31 दिसंबर रात 11 बजे. पुनः प्रसारण 1 जनवरी रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर.
विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत दरान 250 ते 300 रुपया प्रति क्विंटल इतली वाड करपाचो निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेन घेतला. हाका लागून 2024च्या हंगामान खोबऱ्याचो किमान आधारभूत दर 11,160 ते 12,000 रुपया प्रति क्विंटल जाला. आर्थीक वेव्हारा संबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीन हो निर्णय घेतला. हे विशीं सावयवेरेचे नाल्ल वेपारी उदय म्हांबरे हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. शेतकाराच्या बऱ्याची शेतकाराक आधार करपी आणि देखून ह्या स्किमीचो सगळ्यांनी ह्या स्किमीक येवकार दिवंकूच जाय. शेतकारांनी तर दिवंकूच जाय, पण ओवरऑल आमी सगळे जनतेन हाका येवकार दिवंक जाय. कित्याक तर मुळात शेतकार रोयता म्हणून तर सगळी जनता जेवता. आतां आनी एक गजाल समजुपाची म्हणल्यार जाका नाल्लाची सबसिडी मेळटा ताकाच परत खोबऱ्याची सबसिडी मेळची ना म्हज्या कोतान. कारण एकदां नाल्ल विकलो काय ताजे परत खोबरें करतलो कोण केलो जाल्यार एक वेपारी करतलो. व्यापाऱ्याचो ह्या स्किमी कडेन कसलोच संबंध ना. ह्यो दोनूय ज्यो स्किमी आसा त्यो एग्रीकल्चरा खातीर हे सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. इतले मजगती गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या वतीन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांणी केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. सरकार ने जो कल निर्णय लिया है कि कोपरा जो उत्पादन होता है उसको MSP बढ़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत गोवा बागायतदार सहकारी खरीदी बिक्री संस्था के माध्यम तरफ से स्वागत करता हूँ. क्योंकि गोवा में भी कोपरा बहुत पैमाने पर होता है, लेकिन उसका जो दर है वो दर उसको अच्छा वो जो फार्मर है उसको अच्छी तरह से नहीं मिलता है, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है. और इसीलिए हमारे केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हमारे जो कोपरा उत्पादन करने वाले हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान बंधु हैं, उनके लिए बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा. और वो उनका निर्णय जो है वो उसको बहुत तरफ से सपोर्ट करेगा, आधार करेगा. और इसीलिए मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. इस्रायलच्या दूतावासा लागसार जाल्ल्या विस्फोट मामल्यात दिल्ली पुलिशेन आतां मेरेन 10 जाणांची सखोल चौकशी केल्या. तशेंच दिल्ली पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 12 लोक ह्या विस्फोटा पयलीं ह्या वाठारांत भोंवताना दिश्टी पडिल्ले. तशेंच एका रिक्षा चालकाची जाप नोंद केल्या. हो रिक्षा चालक ह्या वाठारांत जाल्ल्या विस्फोटा पयलीं एका मनशाक थंय सोडपाक गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या वाठारांत आयिल्ल्या CCTV कॅमेराची फुटेज आनी स्पेशल रिकॉग्निशन टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून थळावे पुलीस ह्या संदर्भात सखोल चौकशी करता. सरत्या वर्साक निरोप दिता आसतना नव्या वर्सा खातीर दर एकलो नवे संकल्प करता. मागीर ते भलायकी विशीं आसूं, आपल्या धंद्या विशीं वा सामाजीक कार्या विशीं आसूं. दूरदर्शनान नव्या वर्सा खातीरचे संकल्प जाणून घेवपाचे यत्न केला. आयकुया तांचे विचार. My New Year resolution for 2024 is to dedicate myself for the nation and also for my well-being and fitness basically. When it comes to nation, I think we have to all progress together because 2024 is a very important year in the making of a $5 trillion economy. So we all have to contribute in terms of making India a $5 trillion economy. And also when we are making it a $5 trillion economy, we have to make it a clean nation, a safe nation for whoever comes here. We also have to see as a part of our tourist, we have to see our country and see different places so that we can contribute to them and they can contribute to us. My resolution next year is that I will see that most of the players are very fit and we will achieve the goals in each and every categories of under 19, under 23, under 20 and so on. So I want to work very hard on this and see that Goa has pride in future to come. और मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आई थिंक पिछले 5-6 साल से एक ही है कि मुझे हेल्दी होना है. बट मैं 1 तारीख के लिए रुका नहीं, जस्ट स्टार्ट ऑन माई जर्नी. और मैं होप करता हूँ कि इस बार मैं एक्टिव करूँगी. कोविड ने हमको बहुत वेकअप कॉल्स दिए हैं, सो आई एम होपिंग कि बिकम अ बिट हेल्दी. न्यू ईयर का रेगुलेशन कुछ नहीं, इंसान नया साल का नई उमंग में नई चीज़ें और नई कामयाबी हासिल करना चाहता है. भगवान उसे प्राप्त करे, वैसा बेकार में बहाने के बजाय अपने माँ बाप को देवे. So my New Year resolution is to lose weight, to spend more time with my friends and family,
not to take more stress and let things go what are not meant for me. ये बार मैंने सोचा है कि क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था पहले और अभी भी थोड़ा बहुत फिटनेस मेरा है, मैं सोचा था अभी थोड़ा सीरियसली उसको कंटिन्यू करके एक एज तक मतलब खेलते रहना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो है वो बहुत जल्दी यंग एज में छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स को। तो ये मतलब मैं एडवाइस भी देना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि स्पोर्ट्स को कैसे भी करके कोई भी फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि एटलीस्ट वीक में 4 दिन कोई भी स्पोर्ट मैं मतलब करूँ। And New Year resolutions are, we have seen that this world is a broken world and we should all be better people, and there's too much of hate around, and I think we need sanity with ourselves first before we can go and correct our neighbor. And so my New Year resolutions are to work on myself, obviously, to be a better person, to help your neighbor, to spread love at home first, to forgive people. Forgiveness is very important. And yes, health is also very important. So I'm a gym going person, and this new year I strive to work even more harder at the gym, because health is wealth, right? So health and spreading love. मेरा न्यू रेजोल्यूशन है कि हेल्थ इम्प्रूव करना, बिकॉज आई एम नाउ 40+। दूसरा चीज़ है कि प्लास्टिक में नहीं कम से कम यूज़ करना, यूज़ पेटीएम अदर थिंग। और तीसरा है कि कुछ नई चीज़ें सीखने का, अपने सेक्टर में कुछ नई चीज़ सीखने का एम रखना। ये तीनों रेजोल्यूशन। My New Year resolution is to keep moving forward every as and when. We will visit the Goa very frequently, and we will keep our family very happy throughout our rest life. We are on the age of the retirement, and all our team members will always remain happy with our families. My New Year resolution is to relocate my factory from one place to another place, and increase my business. That is my New Year resolution. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.1°C इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां जनता दल युनायटेडचे नवे अध्यक्ष म्हूण घोशीत केला. जनता दल युनायटेडच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेन जालो निर्णय. केंद्र सरकार, आसाम सरकार आनी उल्फा हांचे मदीं जाल्ल्यो त्रिपक्षीय शांतताय कबलातीच्यो सयो. घरमंत्री अमित शाह आशिल्ले हजर. कतार न्यायालयान आदल्या भारतीय नौदळाच्या 8 कर्मचाऱ्यांच्या मरणाची ख्यास्त उणी केल्ल्याच्या निर्णयाविशीं सविस्तर माहिती अजून मेळूंक ना. विदेश मंत्रालयाची माहिती. मुखेल सचिवांची राष्ट्रीय परिशद नवी दिल्लींत जाता. आयज निमण्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाल्यात अध्यक्ष म्हूण वांटेकार. येता त्या 22 जानेवारीक जावपी अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळीच्या तयारेविशीं उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी प्रशासन अधिकाऱ्यांबरोबर केली नियाळ बसका. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.